कंप्लीट करतलो तुमचो सगळ्याचो जे जे सुवातेर पळय आतां तो पेवर बेश्टोच जावचे ना ते हांगा थंयसर तेका मटिरियल हाडून दवरपाक पडटले इले इले सो तुमी तेका मातशें आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक हें करचें हांगा रेंव घालनाका रे हांगा खडी घालनाका रे म्हाज्या घराच्या फुडल्यान थंयसर व्हरपाक थंय म्हणनाका कित्याक जागोच येतो सोदतो फुटपाथ बांदतात न्हू आमी व्हडलो व्हडलो रस्तो करिनात न्हू मातशें तेका कॉपरेट करचें म्हणून आमकां ह्या हांगासरल्या सगळ्या वाठाराच्या लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता सगळीं एकठांय जाल्यार टू इनॉग्रेट द वर्क ऑफ पेवर्स इन वॉर्ड नंबर 3 आनी ह्या सुवाळ्यार आमचे मदें आहा आमचो डेप्युटी सरपंच बाब संदेश, आमचो वॉर्ड मेंबर एंड एक्स सरपंच बाब अभय, हांगासरले स्थानीक वॉर्ड मेंबर बाय शर्मिला, आमचे एक्स सरपंच प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर बाय पेर्मिना, आमचो वॉर्ड मेंबर बाब विलियम, आमचो बाब सतीश, ताका हांव थँक्यू म्हणटा आमकां हो हॉल जागो आपलो दिलो म्हणून. आमचो बाब सुदेश सांगोडकर तो जनरल मॅनेजर आमच्या GSIDCचो बाय गेल कन्सल्टंट. आमच्या मध्ये आमचो बाब अमित एक्स सरपंच एंड प्रेझेंट वॉर्ड मेंबर. आय रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज कम. आणि बाब सिल्वेस्टर दोगांकी रिक्वेस्ट करता वयर येवचे माचयेर. सिल्वेस्टर या तुम्ही या. सो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर इज प्रेझेंट हियर मायकल एंड मायकल. आमचो बाब मूर्ती असिस्टंट मॅनेजर ऑफ GSIDC. अजित आहलो हांगाच आमचो मेन हिरो GSIDCचो. आनी हांगासरले सगळे ग्रामस प्रेस मिडिया. दीस पेवर्स घालपाचें काम आमच्या वॉर्ड नंबर 3 शर्मिला बाईच्या वाड्यान राय वाडो. कॉस्टिंग रुपीज 1,55,00,000 1 crore 55 lakhs. आणि लेंथ आहा 334.40 meters. पहिले म्हणटा ते आमच्या चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. हे आमकां काम फायनान्सान साकून पास करून दिले. मागीर आमचो मायकल सर ज्या दिसा GSIDC चेअरमॅन जालो त्या दिसा साकून बाय शर्मिला माझ्या वाड्यान पेवर उरल्या ते घालूंक जाय. म्हाका MLA LAD फंडान घातलेले बट आमचे मातशे स्लो. ताका लागून हांवें म्हटलें तूं जाता तितले NOC हाड. आनी तेणें इतल्यो NOC हाडून म्हाका दिल्यो आनी NOC हाडल्यो म्हणून काम आनीकूय हाडटले आनीकूय जाता आसलें. सो हांव खऱ्यानूच ताजी तोखणाय करता की घरांनी गेले आनी तुमकां थँक्यू म्हणटा की तुमी NOC तेका रेडी करून दिल्यो. कितलेशीच इन्स्पेक्शनां केली मोर दॅन 8-9 टायम्स म्हाका दिसता. कितलेच फावटी येयली आमी इन्स्पेक्शनां केली. आनी बाब सांगोडकर सुदेश सांगोडकर बाय गेल तुमकां खरेंच थँक्यू म्हणटा. कितले फावटी हांगा येयली तुमी. आनी आयच्या दिसा हे बाब मूर्ती एवरीवन आयच्या दिसा हे 1 crore 55 lakhsचे काम हांगा आमी फावंडेशन स्टोन घालता. तशेंच हांव सगळ्या आमच्या वॉर्ड मेंबराकूय रिक्वेस्ट करता तुमच्याय वाड्यांनी फुटपाथ घालपाची आहा. इट इज नॉट इन समबडीज कंपाउंड एक उगडास करत कंपाउंडाच्या भितर न्हू पूण फुटपाथ घालपाची आहा जाल्यार आमकां NOC मेवल्यार पुरो. GSIDC वी विल टेक all your works in all the wards of आमच्या शिवोली मारना थंयच आख्खे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय घेवंक जाता. पूण NOC सरकाराचे तुमकां खबर आहा सरकाराचे कसलें काम आहा पयलीं NOC जाय पडटा. सो NOC बाय शर्मिलान हाडून दिले आनी आयच्या दिसा हें काम आनी दुसरें म्हणटा ते आमच्या सोळ्यानूय आमचे एक इनॉग्रेट करपाक वयता. सोळ्या मायणान आमच्या शिव साखळेश्वर देवळाच्या सायडीकूच एक कालवट आहा तो तेका आख्खो क्रॅक येयल्लो तोय करतात आमी. आनी गणपती विसर्जन थंयसर जागो आहा तो ब्युटिफाय करतात. आमदार जाल्ल्याक आमी कितलीशीच कामां
ह्या आमच्या स्पेशली ह्या गांवांत कितें कितें केल्या ते सामके इन ब्रीफ म्हणटा ते सांगता. मायकल लोबो सरान अर्दे सांगलेले आहा रिगार्डिंग दीस वर्क मोठे काम म्हणटा ते ज्या सुवातेर आतां पळय एक गल्ल्यांनी फाल्यां कांयच जायना म्हणून जाल्यार पूण मागता पूण वायट बरें जालें आनी कोणाचे कित्याकूय खुमटीक पासून उजो लागलो जाल्यार फायर ब्रिगेड वचोंक जायना, मेवना, जागोच ना फायर ब्रिगेडीक वचपाक. तेका लागून फायर हायड्रंट पायप आसतले सो दॅट मेन रोडार रावन त्या पायपाक ते कनेक्ट करतले आनी ज्या सुवातेर उजो लागला थंयसर तांकां पालोवपाक मेवतले, त्या सुवातेर उदक पावता. हे भायल्या गांवांनी असले प्रोजेक्ट आसता मिन्स वेर फायर ब्रिगेड पावना जाल्यार मागीर ते लागीं वचना म्हणटा गाडी आनी त्यो उजो लागलो आनी सगळे लासोन लासोन वयतात घरा. ज्या ज्या सुवातेर हे आमचे पेवर वयतले त्या त्या सुवातेर ते फायर हायड्रंट पायप आसतले आनी तेका एक्सेस पॉयंट आमच्या फायर ब्रिगेडीक आसतलो आनी थंयसर साकून उदक ज्या सुवातेर उजो लागला थंयसर उदक मेवतले. दीस इज द हायलायट ऑफ दीस पेवर्स. सो खरेंच परते सांगता भायल्या गांवांनी असले सिस्टम आसता पूण आमच्या शिवोली मार्ना गांवांत राय वाड्यान हो पयले फावटी हो सिस्टम आसतलो. सो खऱ्यानूच GSIDCची तोखणाय करता तितली कमी बट दीस इज द एडवान्स टेक्नॉलॉजिकल दीस. हांवें ते बाय गेलाक एक्सप्लेन करपाक सांगलेले बट शी एक्सप्लेन हाव बेस्ट शी कूड डू इट. सेकंडली आत्ता म्हणटा ते काम चालू आहा म्हणटा ते आमचे थिएटर जंक्शन आमच्या शिवाजी सर्कल थंयसर साकून आमी हांगा आमच्या चोपडे ब्रिज पासून आमी दोनूय वाटेनी फुटपाथ करतात विथ अ गटर अंडरनीथ. काम चालू आहा पळोवंक जाता तुमी. गटर कित्याक फुटपाथ कित्याक बांदतात कित्याक कितलोसोच लोक चलोन वयता, सगळेच लोक बायकार आनी कारान वेतात म्हणून ना. कितली आमची बायलां चलोन वयतात कितली आमची भुरगीं शाळेन वयतात चलत वयतात. तांकां एक सेफ जागो जाय चलपाक. गाडयो कितल्यो फास्ट वयतात त्या रस्त्यार तुमी जाणा. सो ती फुटपाथ आमी करतात दोनूय वाटेनी. जे सुवातेर रस्तो धाकटो आहा धाकटी फुटपाथ येतली, जे सुवातेर रस्तो बरो व्हडलो आहा थंयसर बरी 1.5 मीटर 2 मीटर फुटपाथ आमी करतली विथ अ गटर. सकला गटर आहा तो थंयसर तोच आनी डिवायडर घातला आनी लायट्यो घातल्या पयल्यो. तोच आमी अंडरग्रावंड गटर घालून पेवर घालून थंयसर काम सोंपलें आमचें थिएटर जंक्शन टू आमच्या SFX इस्कॉला थंयसर पासून विथ डिवायडर आनी फुटपाथ केला. तोच आमच्या भुरग्यांक दोनूय इस्कॉलाच्या भुरग्यांक आमच्या SFX आनी आमच्या कीर्ती विद्यालयाच्या भुरग्यांक चड करून फुटपाथीचेर चलपाची एक जागो आसूंकूच जाय. MDR रोड्स वे आतां सुप्रीम कोर्टाची पासून ऑर्डर आहा तुमी कोण न्यूज पेपर वाचतात ते दॅट फुटपाथ इज द बेसीक रायट ऑफ अ सिटीजन स्पेशली ऑन अ MDR रोड. सो ती चालू आहा. आतां वेगळ्याच्या वेगळ्यान आमच्या शिवोली फिश मार्केटाचें काम आमी चालू करतली. जे सुवातेर नुस्तें घेवन बसतात पळय ते शेड आमी चालू करतली विथ पेवर्स. तेवूय GSIDCच्या फंडांतल्यान. तहेच आमी गणेशपुरीचो रस्तो हावजींग बोर्ड फ्रॉम शिवोली मान्ना टू हावजींग बोर्ड रस्तो वायडन केल्लो आहा. क्रॅश बॅरियर घातल्या, हायट बॅरियर घातल्या. सकलाय आमी हायट बॅरियर घालतली पूण कित्याक घालूंक ना अजुनूय आमी तो रस्तो हॉटमिक्स करपाचे आहा. तेज्या उपरांत आमी हायट बॅरियर घालतली आनी आख्ख्या त्या रस्त्याक आमी लायटूय घातलेली आहा, इलेक्ट्रिसिटी पॉयंट्स. सगळे आमच्या पंचायत
बाब विलियम आनी आख्खे पंचायतीन आमी कितलेच फावटी थंयसर इन्स्पेक्शनाक गेली. सो आयच्या दिसा खऱ्यानूच आमच्या सगळ्या पंचायत मेंबरांक देव बरें करूं म्हणटा. फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ शिवोली मान्ना सदांच उबे आसतात. बाबा यो रे म्हटल्यार येता मॅडम, येतात आनी रावतात. आनी वेन देर इज सपोर्ट ऑफ द पंचायत कामां एक्झिक्यूट करपाक बऱ्याक पडटा. सो तांकां खऱ्यानूच आयच्या दिसाक थँक्यू म्हणटा सगळ्या पंचायत मेंबरांक. GSIDCन पेवर घालूंक जाय, कितें करूंक जाय, ओन्ली एनओसी जाय, कामां सगळीं जातात. एनओसी ना जाल्यार एक्झिस्टींग फुटपाथ आहा आनी ते मोडला म्हणून ते पेवर जाल्यार एक्झिस्टींग सर्टिफिकेट आमकां दिवपाक जाता. पूण न्यू करता जाल्यार ओनराची एनओसी जाय पडटा. आयच्या दिसा तुमी सगळी आमची महिला आनी तुमी सगळे येयले आनी तुमचो सपोर्ट सदांच आहा आमकां आनी फुडाराकूय आसतलो म्हणून पयलेच तुमकां थँक्यू म्हणटा. या प्रोग्रामाक लेईंग ऑफ पेवर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वॉर्ड इन विलेज पंचायत मारना आमच्या वांगडा आमचो इश्ट बाब संदेश, त्याच्या वांगडा आदली सरपंच मॅडम शर्मिला, बाकीचे सगळे पंचायतीचे मेंबर विलियम, आमची मिसीस फेरमीन आणि सेक्रेटरी अध्यक्ष या दाडोबा देवस्थान आणि बाकीचे सगळे मान्यवर हिंगासर GSIDCचो आमचो ऑफिसर बाब सांगोडकर, बाकीचे सगळे ऑफिसर्स जे GSIDCचे येयल्या, आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब मायकल अँड मायकल कंपनीचो आणि तुम्ही सगळी कशी बघता की पेवर्साची सुरवात करतना म्हणजे लोकांच्या घरा फुडल्यान पेवर्स आणि पाथवेक 1,55,00,000 म्हणजे 1,55 lakhs वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी पेवर्स तुमकां घातले काय कळतले हांव कितें उलयता पळय. म्हणजे GSIDCचे काम GSIDCचे काम चे क्वालिटीचे एक्स सरपंच बाब अभय जो आता थिंगा येयल्लो आहा तेका आमी वेलकम करता हिंगासर. आणि GSIDCचे काम जे क्वालिटीन जे पेवर्स ले करतले तेची क्वालिटी ऑफ पेवर तेका कप स्टोन आणि त्याच्या वांगडा मागीर आनी कितलीशीच कामां जी मॅडमीन प्रपोज केल्या, डिलायला लोबोन प्रपोज केल्या तुमच्या खातीर, ही सुरवात जावपाची आहा. तेचे पयलीं म्हाका सांगूशें दिसता की आमी जी उतरां दिल्ली इलेक्शन आमी बसच्या पयलीं की वी वील वर्क ऑन अ गुड फुटपाथ फ्रॉम आमचो रायट फ्रॉम द ब्रीज म्हणजे शिवोली टू चोपडे ब्रीज अप टू सारके आसागांव पासून हे फुटपाथीचे काम तुम्ही पयला आसतले सुरवात जाल्ले आहा. तेजे पोनाक गटर आसतलो, तेजे वयर फुटपाथ बरी फुटपाथ आसतली चलपाची. तेतूस आमी 2 फाटी येवन करेक्शन्स जे कितें जाय आसले कॉन्ट्रॅक्टराक कही करप, कितें करप, केदी रूंद करप ते आमी दाखयल्ले आहा. मदेकात मिडियन घातलो आमी म्हणजे लोकांची गाडयो बरे स्मूथ चलच्यो, पार्किंग जावचें न्हू, एक वाटेन पार्किंग जावचें, तेजे भायर व्हेकल्स टू गो व्हेरी स्मूथली. म्हणजे आदी भरपूर ट्रॅफिक जॅम जाताले हिंगा. खुबशे लोकांचे जागे आमी मागले, तेंच्यांनी जागे दिले. आमी कंपाऊंड वॉलां शिफ्ट केली, थोडे सतीर चॅपलां शिफ्ट करची पडली, कॉपेलांय आमी शिफ्ट केली. लक्ष्मी नारायण देवस्थानान आमचो बाब समीर, आमचो अभय आनी आमचो सरपंच तेंच्यांनी आनी सगळे पंचायतीन वांगडा रावन बाब संदेश वांगडा रावन लक्ष्मी नारायण टेम्पलाचो मेन तेंचो महाद्वार फाटी व्हरपाक तेंच्यांनी परवानगी दिली आनी आमी बरो महाद्वार थिंगा बांदलेलो आहा. तुमी पयला आसतले, लायक जालो सगळ्यांक महाद्वार. आमी जे उतर दिल्ले ते आमी करून दाखयल्ले आनी तेचे भायर जी आतां फुटपाथीचें काम आहा
तेजे भायर जो गटर आहा आनी अंडरग्राउंड केबलिंग जे मेन रोडाचेर पासून वायरी आमी जे वयर आहल्यो तितल्यो आमी सकला घातल्यो. तेजे भायर म्हाका दिसता कितलीशीच कामां तुमच्या एमएलएन जी प्रपोज केली ती आमी पूर्ण केली. म्हणजे बरे रोड जावचे, थोडे रोड उरले आसतले भितरले ते आतां वर्क ऑर्डर दिवपाचो आहा ताका ह्या दिसांनी PWD आनी ते काम फुडें वयतले. म्हाका दिसता कितकीशीच कामां जी पर्सनली लोकांनी येवन सांगले मॅडमीच्या ऑफिसान आमच्या घरा लागीं ती आमी पूर्ण करून दिवपा खातीर आमी पावल मारले आनी तितून आमी करूनय दिली. म्हाका दिसता शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीक जो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जाय आसलो तो 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटूय आमी काम सुरवात केलें, कंप्लीट केलें. तितून आतां 10 MLD चो प्लांट आनीक घालपाक जाय. म्हणजे 10 MLD उदक येवन थिंगा ट्रीट जावन तुमकां येतलें. जे शिवोलकारांक उदक कमी जावचें न्हू म्हणून 10 MLD चो प्लांट प्रपोज केल्लो आहा डिलायला मॅडमीन आनी तोय काम फुडें गेल्लें आहा. थिंगा इलेक्ट्रीक सबस्टेशन जे जाय ते आमी पावल मारलेले आहा. जे आनेक सबस्टेशन जाय ते आमी करून दिवपाचें उतर दिल्लें आहा. म्हाका दिसता आनी कितलीशीच कामां जी प्रपोज केल्या जी वेदर इट इज नल्लाज, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ नल्लाज, वेदर इट इज ब्युटिफिकेशन ऑर खंयचे तरी देवस्थानाचें काम, जे काम 10 जाणांचें काम आहा तितलें काम आमी हितून घातलेले आहा. म्हणजे कोटेशन्स एप्रूव केल्या, फुडें गेल्या, टेंडर प्रोसेसाक आहा. थोडी कामां आमी आमचे ओन CSR फंडींग म्हणून आमी सुरवात केल्ल्या. तेचे भायर जो मेन रोड आहा रायट फ्रॉम ब्रीज अप टू आसागांव हो क्लीन आसचो म्हणून, हो रोड क्लीन आसचो म्हणून आमी प्रपोज केला की आमी हिंगासर पार्रा विलेज, नागवा विलेज आनी कांदोलो विलेज आनी कलांगूट मेन रोडार जे आमी स्वीपर घालता तो एकदा ही फुटपाथ रेडी जाली बाय सप्टेंबर आमी प्रपोज केला की 6 स्वीपर्स घालतले आमी, 6 स्वीपर्स. दे वील कीप द एंटायर रोड्स क्लीन आनी आमचो गार्बेज ट्रक येवन हे आमी मेन रोडाची गार्बेज आमी व्हरतले. तुमची सगळ्यांची हाऊस होल्ड गार्बेज जी आहा हे पंचायतीचें काम आनी म्हाका दिसता संदेश, अभय आनी बाकीचे सगळे पंचायत मेंबर हे काम पूर्ण करून दितले तुमकां. पूण मेन रोडाची गार्बेज आमी प्रपोज केला की आमी झाडूवाले घालप आनी ते गार्बेज म्हणजे तुमची विलेज क्लीन आसची. म्हणजे जे ट्युरिस्ट येता, लोकल्स येता, जे मेन रोडा वयरसून येता तांकां सदांच जी क्लेनलीनस आहा ते उरचे म्हणून आमी हे प्रपोज केला. आनी विलेज पंचायती कडेन आमी हे लेटर दितले आनी जेन्ना मॅडम लेटर दितले आनी ते आमकां परवानगी दितले की तुमी हे क्लीन करूंक जाता, आमी हे स्टार्ट करतले काम. कित्याक इट इज प्रायमरली इम्पॉर्टंट दॅट विलेज पंचायत ऑफ मारना गिव्स अस परमिशन टू डू द क्लेनलीनस बिकॉज इट इज देअर जॉब वीच वी वॉन्ट टू एसिस्ट. बिकॉज मेन रोड जो आहा हो सदांच निवड आसचो, एवरीडे निवड आसचो. हे आमी हे फुटपाथीचें काम सोंपता तशेंच सप्टेंबर 1 तारखेरसून आमी प्रपोज केला की हे मेन रोडाचेर, सगळ्या मेन रोडाचेर गार्बेज क्लिनर्स आनी गार्बेज सगळी क्लीन जाले उपरांत ब्लॅक बॅगांनी घालून ती आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटान व्हरतले. म्हणजे जे मेन रोडार आहा तितले आमी काडटले. आनी म्हाका दिसता ही जी कामां आमी प्रपोज केल्या ती विलेज पंचायत मारना तेजे पंचायतीचे सरपंच आसूं, मेंबर्स आसूं, हांकां सांगून हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन ही सगळीं कामां केल्लीं आहा. आनी कितलीशींच कामां जी उरल्या, जी टेंडराक आहा ती म्हाका दिसता सप्टेंबर ऑक्टोबरान तेंचें काम सुरवात जातलें आनी तें काम आमी पूर्ण करून दिवपाचें आमी उतर दिता. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी जो मॅडमीक सहकार्य दिलां, जे हे 4 वर्सांक तुमी कितें कितें वेरियस तुमी प्रपोजल्स दिल्या, पंचायतीन दिल्या, लोकांनी दिल्या, लायक मायंडेड पीपल दिल्या, जे चॅपल कमिटीज आहा तेंच्यांनी दिल्या, जे देवस्थानाच्यो कमिटी आहा तेंच्यांनी दिल्या. हे सगळे आमी पावल मारलेले आहा आनी फुडें येयल्ले आहा. आनी म्हाका दिसता हे काम 100% जातलें. जो तुमचो मार्केट आहा, फीश मार्केट, ते केन्ना करता आमी? तर वर्क ऑर्डर दिवपाचें उरल्या. म्हणजे काम सगळो प्रोसेस कंप्लीट जावन जाल्लो आहा. तेजो वर्क ऑर्डर आमी JSIDC म्हणून आमी दिता. तेजे सायडीक टॉयलेट आहा
तो टॉयलेट आमी तेजेकून आनीक बरो करून दिवपाक सोदता. तेका आमी म्हाका दिसता 2 crores और कितले आनी ना टोटल सँक्शन कितके जाल्ले ते 3 crores सँक्शन जाला थिंगा. आनी तें काम आमी जाता तितले बेगीन फिश मार्केट आनी तेजे भायर जितकी एरिया आहा तेका इंटरलॉकिंग पेवर्स पार्किंग लॉट जे वस्तू थिंगा आमी करूंक सोदता विथ द हेल्प ऑफ द लोकल वेंडर्स. थिंगासर जे वेंडर आहा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमचे पंचायतीचे सहकार्यान ते काम म्हाका दिसता स्टार्ट जातले आनी ते पूर्ण जातले. जे काम ह्या विलेजीन स्पेशली मार्ना आसूं ऑशेल आसूं वो सोडिया आसूं जो रोड कनेक्टिविटी आसलो तुमी पयलो आसतलो जो जम्पिंग रोड म्हणटाले ताका. हांव आदी आमदार आसलो पळय तेन्ना गेल्लो हांव तो रोड इन्स्पेक्शन करपाक. आमी तेन्ना प्रपोज केल्लो तो की हो काम जावचें म्हणून. मॅडम येवन बेगींतल्या बेगीन हो प्रपोजल फुडें येलो तेजो टेंडर जालो वर्क ऑर्डर दिली आनी तो आमी फुडल्यान रावन काम करून घेतलें. बाब विलियम बाब संदेश आनी बाकीचे सगळे मेंबरांनी शर्मिला बाकीचे सगळे मेंबर रावले आनी मॅडम रावन तो बरें काम करून घेतलें आनी आयज तो रोड बरो जाल्लो आहा. लोक जम्पिंग रोड म्हणून विसरले आनी आतां स्मूथ रोड म्हणून त्या रोडा वयरसून वयता. म्हाका दिसता गणेशपुरीसून सकला येताना एक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लो 15 लोक मेले थिंगा. अरावंड 15 पीपल हॅव डायड. हांवें एक क्वेश्चन घातलेलो एसेंब्लीन आनी आमकां रिकॉर्ड जो येयलो पुलीस स्टेशनांतसून कितकेशेच एक्सिडंट आनी इतले लोक मेले 15 लोक मेले फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स. सो इट वॉज अ मॅटर ऑफ कन्सर्न. थिंगा आतां आमी वयर हायट बॅरियर घातलेले आहा की व्हडले ट्रक येवचे न्हू म्हणून. आमी लोकलांक खंयसरूच त्रास करूंक तो घालूंक ना की कोणाचो ट्रक येवचो न्हू आनी कितें. पूण ट्रक येत जाल्यार थिंगासर एक्सिडंट जातात. अपघाताचो जागो तो आनी ते सायडीच्या लोकांनी आमकां जागोय आनी रोडूय वाडोवपाक कर्व सारको करपाक टर्न सारको करपाक जागो दिलो आनी तें काम आमी बरें करून दिल्लें आहा. आनी तेचेय म्हाका दिसता हॉट मिक्सिंग जावपाक जालें. आतां हॉट मिक्सिंगूच उरला पूण रुंदीकरण जालें दामोर घातलो तेजे हॉट मिक्सिंग ऑक्टोबरान जातले. वर्क ऑर्डर ऑलरेडी दिल्ली आहा. हायट बॅरियर ऑलरेडी घातलेले. म्हणजे अशी कितकीशीच कामां आमी जे उतर दिल्ले इलेक्शना पयलीं ते हांव सांगूंक येयला की आमी ती 60-65% आमी कंप्लीट करून दिल्या. उरलेली एक 10-15% आनीक जी आहा जे आमी प्रपोज केल्ली पळय ती बिफोर डिसेंबर कंप्लीट जातले हें उतर दिता. आनी तुमची केन्नाय आसूं कामां शिवोलकरांची केन्नाय आसूं कामां पंचायतीक तुमी सांगा मॅडमीक तुमी सांगा 100% करून दिवपाचें उतर आमी दिता. इतलें सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. लेट अस ऑल वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर शिवोलीम फॉर अ ब्रायटर शिवोलीम फॉर अ ग्रीनर शिवोलीम. आनी मुख्यमंत्र्यान आमकां शिवोली खातीर जे जे आमी प्रपोजल मांडले स्पेशली हो प्रपोजल 1 crore 55 lakhs जो तुमचो फिश मार्केट 3 crores तेणे इमिडिएटली सायन मारून आमकां फायनान्शियल एप्रुवल दिलो. तेका हांव ह्या माचये वयरसून देव बरें करूं म्हणटा. ऑन बिहाफ ऑफ ऑल शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी पीपल बिहाफ ऑफ विलेज पंचायत ऑफ शिवोलीम आमचो संदेश आहा हिंगा आमचो अभय आहा शर्मिला आहा फेर्मीन आहा आमचो विलियम आहा आनी आमचो सरपंच तेंचे सगळ्यांच्या नांवान हांव आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉर गिविंग सो मच ऑफ डेव्हलपमेंट crores of rupees development in Shivolim constituency especially in Marna Oshel आसूं in सोडिया आसूं हें काम दिल्या बद्दल हांव तांकां देव बरें करूं म्हणून सोदता. थँक्यू. अर्दो रोड करतले आनी अर्दो पेवर्स घालतले हांव कारण ते खूब वर्सां जालीं तो रोडाक आनी थंयच्यान लोक दाण्या वयले सुद्दां थंयच्यान पास जाता आमचे तारीर वचपाक लागून. आमच्या वांगडा येयलेले आसा आमचे संदेश डेप्युटी सरपंच तेंचे वेलकम करता संदेशाचे तांकां बुके दिवन तेंचे स्वागत करता. ते खूब वर्सां जालीं तो रोड जायनासलो ते थंयसर पळय वाटेक जे एन्क्रोचमेंट केल्लेले आसा ते आमी काडलेले आसा. आंबे बीन कातरलेले आसा. आमचे सुदामांक सुरेखाक तांकां ती 4-5 घरां आहा तांकां खूब त्रास जाताले थंयच्यान गाडी येनासलेली ताका लागून ते सुद्दां क्लीन केलेली आसा. तेज्या फुडें आमचे
संतोष वेर्णेकर मदली जी वाट आहा न्हू तेका पेवस घालतले ती फुडली आसा. तशेंच आलमारी नाल्या घरा कडेन वचपाक लागून तांकां सुद्दां त्या हे जाल्लेली आसा ती फुटपाथ घेतलेली आसा. मागीर आमी पोर्तेवाड्यार जी आसा न्हू ती जॉनी बॉय हावस टू आपलोन हेंचे कडेन ती तेंच्यांनी जाली 2 वर्सां जाली 2-3 वर्सां जाली तेंच्यांनी घातलेले पूण पासूच जायनासलेले. हितून घालून हांवें ते पास केलेले आहा आनी पेवर्स घालतले थंयसर आनी बरें हें करतले. तेंची वाट एक ती सामकी तांकां चलपाक जायनासलेली ती सुद्दां घेतलेली आसा. परतून आमचे मायकल फेर्नांडीस पोर्तेवाड्यार तेंची सुद्दां वाट आहा ते थंय घालतली. आनी तशेंच आमचे दिवकर हावस दिवकराली ती 4-5 घरां आहा पळय तेंच्या सुद्दां दारांनी थंयसर सुद्दां पेवर्स घालतली. तशेंच आमच्या मॅडमीन पोर्तेवाड्यार एक ड्रेनेज केलेली आसा. खुबशीं वर्सां जाली आमचे पिर्ना अर्बन बँके कडेन उदक साठवता म्हणून ड्रेनेज केलेली आहा आनी ती अर्दी जाल्लेली आसा अर्दी परत घातलेली आसा आमी. तरी पूण आमी जी मॅडम आतां मेन रोडा वयल्यान ड्रेनेज करतली त्या रोडाक जॉयन करतली आमी ती थंयसर उदक भरचें ना. ते सुद्दां आमी तेजो सुद्दां हें केल्लेलें आसा. तशेंच आमच्या औदुंबर राय यांच्या घरा कडेन सुद्दां पेवर्स घालतली. तशेंच आमच्या अविनाश आमची MLA सुद्दां जावनासलेली. हांव चडान चड मनाक काजांतल्यान मायकल सराचे देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच आमचो मायकल सर हास्या मुखाचो आनी कोणूय तेजे कडेन गेल्या उपरांत तेची कसलीय कामां आसूं ती रोखडेच सॉर्ट आउट करून ते खंयचो ना खंयचो मार्ग सोदून ती सॉर्ट आउट करता. थँक्यू सर आनी थँक्यू मॅडम. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खुबशीं अशीं कामां म्हणजे म्हाज्या वॉर्डांतली चडशीं कामां अशीं जाल्लेलीं आसा आनी कोणायची तर फाटीं फुडें जाल्लेली उरल्या बिल्ल्या नाल्यार म्हाका ती सांगची हांव ती करून घेता. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आतां सुद्दां मॅडमीन म्हाका 2 जॉब दिलेले आसा 2 ऑलरेडी जॉब जाल्लेले आसा. म्हणजे आसा म्हाका मॅडम कितें आसा तुमी केल्यात ते केल्यात. चडशे अशें कामां म्हाजी स्टँडींग दवरूंक ना मॅडमीन म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आसा. आमदाराचो सपोर्ट आसल्या कारणान हांव ही कामां करूं शकलीं. थँक्यू सो मच. थँक्यू. आयज आमच्या मदीं आसा आमची मॅडम दिलाला लोबो डायनॅमीक MLA आमची झाडाझाडीची आमदार आनी कसली कामां मॅडमी कडेन येयल्या उपरांत मॅडम ना म्हणिना. तशेंच आमचे आदी जेन्ना MLA जावच्या पयलीं मायकल सर आमचो RDAचो मिनिस्टर आसलेलो तेन्ना सुद्दां हांवें म्हाज्या वॉर्डान एक 27 घरांच्या दारांनी पेवर्स घातलेले आसलेले आनी ती फायल म्हाजी आमच्या मायकल सरान आमच्या पास करून दिल्लेली. तशेंच हांगा किर्ती विद्यालया कडेन उदक भरताले खूब वर्सां जालीं आनी हजारांनी लोक वयताले पूण त्या उदकांच्यान भरलेल्या उदकांच्यान वयताले. ती सुद्दां फायल म्हाजी एका दिसान मायकल सरान पास करून घेतलेली मॅडम MLA जावच्या पयलीं. तशेंच आमच्या वांगडा आसा आमची फेर्मीन मॅडम आमचे पंच मेंबर. तशेंच आमचे देवळाचे अध्यक्ष आमचे सतीश वेर्णेकर आनी आमचो सर येता वाटेक आसा मायकल सर येता GICDच्या चेअरपर्सन आनी तशेंच आमचे GICDचे जनरल मॅनेजर आनी आमचे स्टाफ आनी ऑफिसर्स आमचे. तशेंच हांव आमचे जे प्रेस मिडिया करता हांगा आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ सगळी महिला तशेंच आमचे ग्रामस्थ तेंचे सुद्दां वेलकम करता. आयज खूब म्हाका खोशी भोगता कारण आमच्या वाड्यांतली शिवोलची आमदार चडान चड जी कामां केल्लेली आसा खुबशीं अशीं कामां केल्लेली आसा आनी जे आमी जी कामां व्हरता तिचे कडेन ती कामां ती पूर्ण करता. अशें न्हू की कामाच करता अशें न्हू फायलीत पास करता अशें न्हू की मॅडम आपली तिचे कडेन गेल्या उपरांत कसलें कोणाचें घर उपालें कोणाचें घर मोडलें कोण सीक आहा
कोणाक एम्बुलन्स जाय, शेताक तशें शेत आमचें कापपाक लागून मशीन दिता, वर्सान वर्स फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दिता, खुबशे अशें हेल्प करता. कोणाक तर स्कुलान फी भरपाक जायना नाल्यार ती सुद्दां फी मॅडम भरता. हांवें स्वताच्या दोळ्यांनी पयला सांगण्याची गजाल न्हू, म्हाज्या फुड्यान सुद्दां मॅडमीन खुबशे अशी कामां केलेली आसा. आनी मॅडम केन्ना तेच्या दारार गेल्या उपरांत खाली हात केन्नाच धाडिना, चड थंयसर थोडे तेंची कामां करून काडटा. हांव मॅडमीक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज ह्या GICDच्यान आमच्या मायकल सरान जी म्हाजी फायल पास केलेली आसा, ह्या म्हाका दिसता थोडेच तेंप जालो सराक चेअरपर्सन मेळ्ळ्यार, आनी तेच्या भितून तेणीन आमची ही फायल पास केलेली आहा. खुबशे कडेन आसा, हांव तुमकां वाचून दाखयता. आनी आमकां चड करून आमचे गेल आनी ऑफिसर आमचे हेंच्यांनी सुदेश सर हेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट केलेलो आसा भरपूर. आनी तांकां खुबशे फावटी तेंच्या स्टाफाक बिफाक खूब फोन मारून मारून ही फायल पास करून हाडलेली आहा. थंय सराक सुद्दां हांवें खूब फावटी फोन मारला, मॅडमीकूय आनी आमचे MLAचे स्टाफ तांकां सुद्दां वाज हाडला. आनी तेंच्यांनी ही फायल म्हाजी खरोखरच बेगींतल्या बेगीन हाडली पास करून. थँक्यू म्हणटा तुमकां सगळ्यांक, देव बरें करूं. आनी हे जी कामां आसा ती घेतलेली आसा ती तुमकां वाचून दाखयता. अमृत आगरवाडेकर ही जी पाथवे आहा न्हू थंयच्यान आमचे गणपती वयताले आदीं. आतां ते आमचे स्टॉप जाल्लेले आसा, कित्याक वाट अशीर आसल्या कारणान स्टॉप जाल्लेली. थोडे जाण व्हरतात तशें, पूण आतां ती आमी सगळे जे घरां आहा पळय तेंचे कडल्यान ते सगळे क्लीन करून घेतला. आनी 2.5 ते 3 मिटर हेच्या रुंदायेची केल्लेली आसा. ती साल्वी हावस टू मराठे हावस, आमचो भट रावता पळय थंयसर बसून फर्स्ट आहा ती पाथवे. तशीच मेन रोड टू महिमा कांदोळकर हावस मदली जी पाथवे आहा ती आसा. तशेंच आमचे फुडें यो केरकर हावस हे आहा पळय, श्रीराम कांदोळकर हावस टू नेत्रा हावस ती मदली ती पायण आसा ती थंयसरली ती आमच्या लांब फुटपाथ आहा ती घेतलेली आसा. तेच्या फुडें आमची दत्ताराम गोवेकर हावस टू सुरेखा भोसले हावस. थंय कित्याक लागून घेतला ना, तो एक्चुली रोड थंयसर मदीं न्हू आमची हे वचना, गोल्डोजार वचना रोड करपाक लागून. आनी ती धाकटुली आसा तेका लागून थंयसर हांव म्हणजे जे रोडार न्हू हेवी गाडी वयता, हेवी म्हणजे कितें चड ट्रक बीन न्हू, धाकट्यो धाकट्यो 4 व्हिलर गाडयो सुद्दां सुटाना थंयसर. तरी पूण हांव थंयसर बेवस घालून खड्डे पडलेले आसा, थंयसर 2 व्हिलरी वचना आनी थंय उदक भरता. ताका लागून थंयसर हांवें ते पेवर्स घेतलेले आसा, रोडाकूच घेतलेले आसा. तशेंच फुडें आमचे सुरेखा भोसले हेंच्या घराच्या फुडल्यान आसा. परत आमचे राहुलाच्या घरा कडेन ते मदली ती वाट आहा पळय शांती वेर्णेकर हावस घरा कडेन वयता पळय ती घेतलेली आसा. तशेंच आमचे हांगा वडा कडेन हे वड जो आहा न्हू ते राजू चारिल्ले थंयसर पळय वडा कडेन आहा. आमच्या वांगडा हांव मातशें 2 मिनटां रावता. आमच्या Okay, I'll just explain first and then Mashim. Based on the NOCs obtained, आता शर्मिला मॅम स्टार्ट करता आसतना ताका सांगिल्ला पयलीं NOC जाय नाजाल्यार कांय काम जावपा ना. सो तेणे NOCs हाडल्या 750 मिटर्साची फुटपाथ घेवपाक आनी लोकांक NOC दिली जाल्यार आनी काम करपाक मेळटालें. आनी दुसरें आसा ते then so between these footpaths will vary in based on the local situation. So if there are compound walls, then whatever is in between the compound wall will be done in footpath. कोणाची एक्स्ट्रा जागो व्हरपाना. मॅक्सिमम कंपाऊंड वॉल ना जाल्यार मॅक्सिमम जागो मेळटा तितलो मॅक्सिमम 3 मिटर्स घेतले. मागीर दुसरें आसा ते आमी सारके कॉन्क्रीट घालून करपाना, कित्याक जायत पाटी फुटपाथ करून कॉन्क्रीट घाल्यार ती उदक भितर वचना जमनीन.
तर आमी फिल्ट्रेशन सिस्टम मदले पायपलायन घातला आनी फिल्टर मिडिया म्हूण घातले. सो सगळें उदक थिंगाच जिरतलें. देन वन स्पेशल डिझायन फॅक्टर हिंगा जायत फाटी आमचे एक्सेस नॅरो आसता आनी कितें इमर्जन्सी जाय जाल्यार फायराची आमी कितें करलां 3 मिटराची कमी आसा ती जागो थिंगा अंडरग्रावंड पायपलायन घातले फायराची. सो फायर हायड्रंट मेन रोडार येवन थिंगा कनेक्ट करून जे कोणाक घराक उजो पेटल्यार ते यूज करपाक मेळटले फ्युचरान. देन आतां हे सगळें या दिस इज ऑल Sholim constituency, all the 5 member of Sholim Manna constituency. हांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तर तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें कितले आमची कामां जाल्या आनी कितले पेबल्साची. हे इनोग्रेशन सुद्दां बिकॉज ऑफ पेबल्स सगळे आमचे रांयचेच न्हू तर आमचे देवस्थानाचे हांगासरले. जितले आमकां कॉपरेशन केलां आमचे पंच मेंबर शर्मिला पेडणेकर हांच्यांनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळ्यांक आमी देव बरें. तुमी मेन म्हणजे तुमी जे आयज उपस्थित आहा तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी गोंयकारा खातीर